नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. शिक्षण हक्क कायदो आनी सर्वोच्च न्यायालयाचो निकाल पुरायपणान लायतले चालीक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केलें स्पश्ट. गोंय लोकायुक्त विधेयकाक एप्रील सोंपता म्हणल्यार मेळटली मान्यताय, मुख्यमंत्र्यांक विस्वास. थारायिल्ल्या टार्गेटा परस 5% उणे व्हॅट वसुली. गोंयान व्हॅटाची वर्सुकी वाड 15 ते 20%. सरकारान अर्थसंकल्पान थारायला टार्गेट 40% वाडोवन इतलो व्हॅट मेळूं येता काय कितें? पळयात बजेट पंचनाम्याचो भाग. गोंयच्या पंचायत वेंचणुकेची अधिसुचोवणी सोमारा येवपाची शक्यताय. 16 मेक 185 पंचायतींची वेंचणूक. आचारसंहितेंत येतल्यो खंयच्यो गजाली खंयच्यो ना. मतदारांचे वळखी खातीर डॉक्युमेंट वेंचणूक आयोगान केलें स्पश्ट. पैंगीण पंचायतीची ग्रामसभा लोकांनी बोवाळ घालून वडयली बंद. सकाळी 9 ग्रामसभा आपयली म्हूण लोक बेजार. सरपंच म्हणटा गांवांत लग्नां म्हूण बेगीन आपयली. साश्टीन नावेली सिकेटी शेतान भराव घालो म्हूण बोवाळ. आणि साळगांवकार मोहन बागान आय लीग मॅच 1-1 बादाबाद. साळगांवकाराच्या करीम बेंचरीफान केली मोहन बागानाची तुस्त. मोहन बागानाचो कोच प्रशांत बॅनर्जीन केली साळगांवकाराचो स्ट्रायकर बेलुयेची तोखणाय. आता खबर विस्तारान. सरकार शिक्षण हक्क कायदो आनी सर्वोच्च न्यायालयाचो निकाल पुरायपणान चालीक लायतले अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्पश्ट केलां. सर्वोच्च न्यायालयाचो आदेश चालीक लावप सोडून आनी कांयच पर्याय आसूंक ना हें मुख्यमंत्र्यान प्रुडंटा कडेन उलयतना स्पश्ट केलें. गोंय लोकायुक्त विधेयकाक एप्रील सोंपता म्हणल्यार मान्यताय मेळटली म्हणपाचें तांणी एका प्रस्नाक जाप दितना स्पश्ट केलें. शिक्षण हक्क कायद्या संबंधान सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या निकालाचेर खासगी शाळा मात्तूय खोशी नात. सुप्रीम कोर्टान दिल्लो आदेश आमी पुरायपणान चालीक लायतले ही गजाल मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्पश्ट केली. सुप्रीम कोर्टाचो आदेश म्हणटा खाजगी आनी अनुदान न घेवपी शाळांकूय फुडल्या शिक्षणीक वर्सा सावन सामाजीक आनी आर्थीक नजरेन फाटीं आशिल्ल्या 25% विद्यार्थ्यांक प्रवेश दिवप बंधनकारक आसतलें. Act is there, we have to comply with it. Okay. But unaided schools are not very happy with that. What can 20th they are going to have a meeting. Decision is not mine, it is Supreme Court. What can I do on it? सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या निर्णयाचेर भासाभास करपा खातीर 20 एप्रिलाक खासा बसका घेवपाचें गोंयांतल्या खाजगी आनी अनुदान न घेवपी शाळांच्या संघटनेन थारायलां. लोकायुक्त बिलाक राष्ट्रपतीची रोखडीच मान्यताय मेळटली अशी आस्त मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान उक्तायली. 15 days have not passed after I said it. 15 days is the tentative time But the schedule. process is on, you mean? It's in the final stage. Okay. I can't tell you time schedule of central government. Okay. Our target is 15 days. That is what I said. Those 15 days are not over. The 15 days gets over at You mean to say the process is in progress? final stage, and I expect it before April end. प्रुडंट मिडिया खातीर आमची खबराकार ग्रेटा मिनेजीस आनी खबराकार देवेंद्र गांवकार. निकत्याच 31 मार्चाक सोंपिल्ल्या अर्थीक वर्सा पोरूं सरकारान थारायिल्ल्या टार्गेटा परस 5% उणें व्हॅट मेळ्ळां. गोंयांत आज मेरेन व्हॅटाची सरासरी वर्सुकी वाड 15 ते 20%. अंदू सरकारान सुमार 155 कोटींच्या पेट्रोलियम व्हॅटाचेर उदक सोडलां. तो काडल्यार 1966 कोटींच्या थारायिल्लें टार्गेट पुराय करूंक व्हॅट 40% वाडचो पडटलो. गोंयच्या इतिहासान वर्सुकी इतल्या प्रमाणान व्हॅट केन्नाच वाडूंक ना. हो जादू सरकाराक जमतलो काय? चालू वर्सा 150 ते 200 कोटींचो व्हॅट उणो येतलो. पळयात बजेट पंचनामो. फाटल्या येतारा बजेट पंचनामो खबरामाळीच्या पयल्या खबरेत सरकारान अंदूच्या बजेटांत 1264 कोटींच्या म्हणल्यार 15% खर्चा खातीर तरतूदच केल्ली ना हें उक्ताडार हाडिल्लें. म्हयन्याक 105 कोटी रुपया सरकाराक कमी पडटले वा निमण्या 2 म्हयन्यांत सरकारा कडेन प्रशासन चलोवंक पयशे आसचे नात हें प्रुडंटान दाखयिल्लें. आज ही बजेट पंचनामा खाला कर येणावळीच्या वस्तुस्थितीचेर दुसरी खबर पळयात. 31 मार्च मेरेन सरकाराचे तिजोरेंत 2040 कोटींचो वेवसायीक कर एकठांय जाला. एकठांय जाला तो वेवसायीक कर असो व्हॅट 1558 कोटी,
CST 103 कोटी, प्रवेश कर 196 कोटी, लक्झरी कर 129 कोटी, मनरिजवण कर 54 कोटी, वट्ट व्यावसायिक कर 2040 कोटी. एक वॅट सोडल्यार हेर कर थारायल्ल्या उद्दिष्टा परस चड एकठांय जातात. परिकार सरकारान अंदूच्या अर्थसंकल्पात वट्ट व्यावसायिक कराची येणावळ 2500 कोटी इतली थारायल्या. तातूंत मूल्यवर्धित कर म्हणल्यार वॅटाचो वांटो 1966 कोटी. पूण फाटल्या 4-5 वर्सांची वॅटाची वसुली पळयात. सरकारान थारायिल्ल्या उद्दिष्टांच्या सरासरी 5 ते 10% उणे कर वसूल जाता. पेट्रोल सवाय करपाचें उतर दिल्ल्यान सरकारान वॅट जवळ शून्य करून अंदू सुमार 155 कोटीच्या पेट्रोलियम वॅटाचेर उदक सोडलां. वॅट करांतलो तो मुखेल वांटो पेट्रोलियम वॅटाचो. हाका लागून वॅटाची येणावळ 155 कोटींनी पडटली. गोंयांत वॅटाची वर्सुकी वाड 15 ते 20%. म्हणजे पेट्रोलियम वॅटाचे सरासरी 155 कोटी काडल्यार उद्दिष्टा प्रमाण वॅट 40% वाडचो पडटलो. गोंयच्या इतिहासात अजून मेरेन केन्नाच इतली वाड जावंक ना. 40% चड व्यावसायिक कर मेळोवपाचो जादू सरकाराक जमतलो काय कितें हें अंदूचे आर्थीक वर्सच दाखयतलें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. गोंयच्या 185 पंचायतींच्या सार्वत्रिक वेंचणुकेची अधिसुचोवणी चड करून सोमारा येतली. 16 मेक पंचायतींची वेंचणूक जावपाची आसा. अधिसुचोवणे बरोबर गोंयांत आचारसंहिता लागू जातली. आचारसंहितेंत कक्षेंत खंयच्यो गजाली येता आनी खंयच्यो गजाली येना ह्यो गजाली वेंचणूक आयोगान स्पश्ट केल्यात. त्याच बरोबर सगळ्या संबंदीत खात्यांक वेंचणुके वेळार तांची जबाबदारी कितें आसतली आनी वेंचणुके वेळार कितें खबरदारी घेवची पडटली हाचेरूय अधिसुचोवणेंत सुचोवण्यो केल्यात. 16 मेक गोंयच्या पंचायतीची सार्वत्रिक वेंचणूक जातली. 189तल्या 185 पंचायतीची वेंचणूक जातली. ह्या वेंचणुकेची अधिसुचोवणी सोमारा 16 एप्रिलाक येवपाची शक्यताय आसा. वेंचणूक काळात सोऱ्याचो वापर जावचो न्ही म्हूण वेंचणूक आयोगान एक्सायज खात्याकूय कांय निर्देश दिल्यात. मतदारांनी मत मारपाक वतना आपलें एपीक कार्ड वा फाटल्या विधानसभा वेंचणुके वेळार दिल्ली मतदार स्लीप हाडप गरजेचें. ह्यो दोनूय गजाली नासत जाल्यार आयोगान कांय पर्यायी गजाली सुचयल्यात त्यो अश्यो: सरकाराचें कसलें फोटो वळखपत्र, स्मार्ट कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स वा पासपोर्ट, पॅन कार्ड, फोटो आशिल्लो राष्ट्रीय वा सहकारी बँकेचो पासबुक, सरकारी मान्यताय आशिल्ल्या शिक्षणीक संस्थेचें वळखपत्र. ह्या पंचायत वेंचणुकेच्या कक्षेंत खंयच्यो गजाली येता आनी खंयच्या सरकारी निर्णयाक ही संहिता लागू पडना तें राज्य वेंचणूक आयोगान स्पश्ट केलां. पंचायत वेंचणुकेच्या आचारसंहिते खाला येतात ह्यो गजाली: सरकार कसल्योच नव्यो येवजण्यो, नवे कार्यक्रम वा नवीं कामां चालू करपाक शकना. नवी नोकर भरती करची न्ही. निर्वाचन अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो करपाक बंदी. पुलीस अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो करपाक बंदी. आचारसंहिते सकयल येवच्यो ना ह्यो गजाली. प्रादेशीक आराखडो, माध्यमाचो विशय, गरजेची नोकर भरती, 2 गांवां मदलीं कामां. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी खबराकार देवेंद्र गांवकार. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.